आयज कोलवा बिचीचेर हांगासर एक दुखेस्त घडणी घडल्या। 15 वर्साचो भुरगो व्हॅलेंटिनो मार्क पिंटो हो आपल्या 3 इश्टा सांगाता हांगासर बिचीक न्हावपाक गेलो तेन्ना अकस्मात तो ह्या दर्यान बुडलो। विटनेसा प्रमाणे गोमान येता की हांगासर लायफ गार्ड नाशिल्ले जेन्ना हो इन्सिडंट जाला तेन्ना। ते उपरांत हांगासरचे खारवी भावांनी आपली बोट घेवन ताका सोदपाचो प्रयत्न केलो पूण ताची कूड अजून मेळोंक ना। हे भुरगे 4 जावन मेळोन हिंगा उदक न्हावपाक उदक न्हावता तांकां जमनी अशें होंडेशे येता ट्रॅक्टराचे ते सारके नॉक जालो मनशाक तितून पांय पडलो जाल्यार तेंकां उदक चड जाता आनी ते मरो शकले आनी हे भाशेन जाला आनी ते एकलो थिंग बुडलो आनी 3 जाण वयर येयली आनी आतां हांवें तेजे येवन झाड घायलोलें रापणो घायल्ली म्हळ्यार रापणो येयलो ना तो ते होंडान तो तेगे ते हात बी जमनी भितर गेले जाल्यार ते येयनाय झाडाक ते आमी झाड बी रापण घालून आमी ट्राय केल्या सोदपाक आनी लायफ गार्डूय आसूं न्ही लायफ गार्ड ते थिंग स्टँडाक घाल्ले लायफ गार्डाक ते आहा हिंगा पूण थिंग एकलो पासून आसना भुरगे न्हांवता जाल्यार ते धांडावपा जाल्ले भुरग्यांक हेंय करपा थिंग लायफ रेड बावटो आहा थिंगेलो रेड बावटो न्हांवपा आहा थिंगेले ते थिंग मेन टावराक घाल्ले दुसऱ्या भुरग्यांक वचोन थिंगसोन आपयन हाडले तांकां आनी तेन्ना सांगिल्लें कोण आमगे फ्रेंड बुडलो 15 वर्सां जाल्ले ताका म्हाजे बरें आतां आनी आतां म्हाजे चड ना जालो म्हाका आनी आतां कितें करपाचें गाडांक आपयल्ली ही गाड ही एकलो पासून गाड ना ही ते आतां लायफ गार्ड एकलोय ना म्हण पुलिसांय कोण खबर ना हे कोण एक्शन घेवपाक कोण ना हे गार्ड आसन। प्रुडंट मिडिया खातीर कोलवा सावन साबियो डायस।